स्किल डेव्हलपमेंटाच्या बोर्डाची मिटींग आशिल्ली. नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट बोर्डाचो चेअरमॅन हांव आसल्या कारणान ती मिटींग हांव चेअर करतालो. ती खूब पयलीं मिटींग जाल्ली 2017. हांवें त्या उपरांत डायरेक्टर आसले तेणी मिटींगूच घेवंक नाशिल्ली. आतां डायरेक्टराक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की तेणी जाता तितके बेगीन ती मिटींग आहा ती फुडल्या 15 दिसांनी परत लायतले. आमकां स्किल डेव्हलपमेंटाच्या माध्यमांतल्यान प्रधानमंत्री कौशल्य योजना भुरग्यांक स्कील करप हो वेगवेगळो विशय आहा. वेगवेगळ्यो ITI आसात, ताज्या भायर वेगवेगळे स्कील डेव्हलपमेंटाचो प्रोजेक्ट आसा ते स्टेटीत फुडें रन करपाक जाय. ताज्या खातीर ऑलरेडी तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिला, तांच्यांनी काम सुरू केलां. ताजी रिवायज मिटींग परत फुडल्या 15 दिसांनी जातली. मॅडमीचो विशय डबलिंग ट्रॅक डबलिंगचो विशय आहा पळय न्ही, त्या संदर्भात तेंचे कन्सर्न्स आशिल्ले. रेल्वेच्या सगळ्या जाणांक आपयल्ले रिगार्डींग कितें आसा तो. परत एकदा जॉयंट इन्स्पेक्शन ऑफ द रेल्वे, तांची पंचायत मॅडम आनी आमचे PWD सर्वे डिपार्टमेंटाचे सगळे व्हिडिओग्राफ शूटिंग सगळें करून येतले. एक्झॅक्टली खंय आनी कितें इम्पॅक्ट जाता तो पळोवपाक लायला. आनी खरोच जर कितें इम्पॅक्ट जाता आसत जाल्यार त्या अनुसार तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिवपाचें थारलेलें. हेल्थ मिनिस्टर ऑल्सो स्पोक अबाउट गुलेरी IIT थोडे लोक अपोज करतात. त्यांनी सांगलें मरे जालें न्ही. तुम्ही जे CMतल्यान एक लेटर केले PWDचे 50 प्रोजेक्ट, GSIDCचे 15 अशें करून 98 प्रोजेक्ट सप्टेंबर 2021 मेरेन कंप्लीट करपाचे आसा. माननीय मोदी सरकारचे जसो प्रगती चल्ल्या म्हणजे अंडर प्रगती दे आर फॉलोवींग द प्रोजेक्ट. द सेम धर्तीचेर गोवा प्रगती ह्या धर्तीचेर आमचो कन्सेप्ट आसा. इट इज नॉट फायनलायज. तुवें जो म्हटलो तुका खूब पयलीं कळ्ळा आसतलो. इट इज इन फ्रेमींग स्टेज. आमी गोवा गव्हर्मेंटाचे आमचे एक 50 प्रोजेक्ट प्रायोरिटी खंयचे कदाचित ते 60-70 पर्यंत वचूं शकता. इट इज नॉट ओन्ली द कन्स्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट. म्हणजे तो मागीर एखादो वेळी वेगळ्या पद्दतीचे प्रोजेक्ट आसूं शकता. म्हणजे स्कीम प्रोजेक्टूय आसूं शकता. तितून खंयचे येवपाचे अजून टील डिसायड जावंक ना. आज लिस्ट करा म्हटलं तुम्ही. आज लिस्ट म्हणजे ताका एका दिसान म्हाका लिस्ट दी म्हटलं. सगळी डिपार्टमेंट आपले लिस्ट दिता. लिस्ट जेन्ना दी म्हणटा पळय न्ही, तेन्ना एका दिसान ते लिस्ट सगळ्यांचे मागयला. PWD आसतले, WRD आसतले, GSIDC आसतले, इलेक्ट्रिसिटी आसतले. इवन दो ताज्या खातीर सोशल सेक्टरांतल्यो स्किमी आसूं शकता. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल प्रधानमंत्री आवास योजना सारखे आसूं शकता. एविएशन डिपार्टमेंट आसूं शकता. PPE सेल आमचो एक्ट जाला तेजे आसूं शकता. अशी गव्हर्मेंटाची वेरियस डिपार्टमेंट आमी फक्त PWDकूच दिवंक ना. गव्हर्मेंटांच्या सगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन आतां स्कील डेव्हलपमेंट आसूं शकता, हेल्थ डिपार्टमेंट आसूं शकता. सगळ्या डिपार्टमेंटांक तांचो प्रोजेक्ट खंयचो जाका तांकां प्रायोरिटी दिवपाक जाय आनी जो लोकां खातीर ताचो चड उपयोग जातलो अशे प्रोजेक्ट फायनलायज करपाक सोदता. आनी इट इज अ गोवा प्रगती. तांचो कंटिन्युअसली फॉलोअप जातलो. ते खंयसरूच फाटीं पडचे न्हय म्हणून CMO ऑफिसा कडल्यान ताजें मॉनिटर जातलें. एवरी 15 डेज ताजेर मिटींग जातली आनी उरलेल्या 18 म्हयन्यांनी हे प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा, जेणे करून वी कॅन शोकेस दॅम. हे सगळे प्रोजेक्ट हे कंप्लीट करपाक बरोबर. हेल्थ अपडेट्स हेल्थ अपडेट हेल्थ मिनिस्टर गेलो न्ही फाटी तुम्ही म्हटलेले की स्कूलला मॅनेजमेंट ऑलरेडी त्यांच्या कडल्यान डोनेशन बी घेता पेरेंट्सा कडल्यान. आणि तुम्ही सांगलेली वॉर्निंग गेली तरी पण त्यांच्या मॅनेजमेंट एक कोण आसा जाल्यार म्हाका स्कुलाचें नांव सांग, तेजेर तेजी ग्रँट्स बंद करून उडयता. एक कंप्लेन कितें येयलें ऑनलायन स्कुलाचेर बंद जातले तेंचे ग्रँट्स बीन मेळचे ना. तेजेर कितेंची एक्शन जातली.